नमस्कार. पणजी दूरदर्शन के येवकार पळोवया आयच्यो खबरो. वेंचणूक आयोग आयज सांजे 4 वरांचेर वेंचणुकांच्यो तारखो जाहीर करपाचे आसात. आसाम, अस्तंत बंगाल, तामिळनाडू, केरळम आणि पुदुचेरीत ह्यो विधानसभा वेंचणुको जावपाच्यो आसात. अस्तंत बंगालच्या 294 वांगडी विधानसभेचे सत्र 7 मेक, 126 वांगडी आसाम विधानसभेचे सत्र 20 मेक सोंपतले, जाल्यार 234 वांगडी तामिळनाडू विधानसभेचे सत्र 10 मेक आणि 30 वांगडी पुदुचेरी विधानसभेचे सत्र 15 जूनाक सोंपतले. पायपांतल्यान पुरवण जावपी सैमीक गॅस पीएनजी आणि लिक्विफायड पेट्रोलियम गॅस एलपीजी अशा दोनूय तरेन गॅसाची पुरवण करपी कनेक्शनां आशिल्ल्या लोकांनी बेगोबेग आपले एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करपाची सूचना पेट्रोलियम आणि मंत्रालयान दिल्यात. जांचे कडेन पीएनजी कनेक्शन आसा तांकां घरगुती एलपीजी कनेक्शन सुरू दवरपाक मेळचें ना, तशेंच सरकारी तेल कंपन्यो आणि तांच्या विक्रेत्यां कडल्यान रिफील सिलिंडर घेवपाक मेळचें ना अशें सांगपी एक अधिसुचोवणी काल मंत्रालयान जारी केल्या. एलपीजी गॅसाची जी समस्या चालू आसा ताचेर केंद्र सरकार आणि पेट्रोलियम मंत्रालय नजर दवरून आसा. 25 दिसां भितर घरगुती एलपीजी सिलिंडराची पुरवणूय करतात. सध्या व्यावसायिक सिलिंडराची समस्या जाल्यार ती रोकडीच सुटावी जातली असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. एलपीजी पर्यटन व्यवसायाचेर परिणाम जाला, मात ह्या खिणाक घरगुती सिलिंडर आणि इस्पितळांनी सिलिंडर पावोवपाक प्राधान्य दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. The petroleum ministry is continuously monitoring, and within the 25 days they are supplying the domestic cylinders for each and everyone. For the commercial it is a problem, but within a few days this problem will also get resolved. मुझे पता है कि टूरिज्म के ऊपर उसका अफेक्ट हो रहा है, लेकिन the priority is first for the domestic institutions and for the hospital. इसके मुझे लगता है कुछ दिनों के अंतर्गत, लेकिन अभी भी the 20% of the supply is giving for the tourist also. So definitely, and within the few days, it will restore. एलपीजी मुद्द्यावेल्यान काँग्रेस अफवा पातळयता अशें सांगून कोविड काळात काँग्रेसीन हेच केल्लें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. भारतीय जनता पार्टीच्या फुडारपणा खालच्या सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत आसामाक पूर्वोत्तर क्षेत्रा खातीर एक मुखेल भलायकी सेवा केंद्राच्या रुपान विकसीत केला अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. तांणी आयज गुवाहाटींत भलायकी क्षेत्रा कडेन संबंदीत वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पाचो बुनयादी फातर बसयलो, तशेंच उक्तावणूय केले. ह्या वेळार आयोजीत एका भव्य जनसभेक तांणी संबोधीत केले. इस देश के बच्चे रशिया कई छोटी छोटी कंट्री में आधा अधूरा डॉक्टर बनकर आते हैं और हमारे मरीजों का इलाज करते हैं. इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश में मेडिकल की शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो, ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था हो और हर प्रकार के क्रिटिकल रोग के लिए हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां से वो रिसर्च कर न केवल भारत, दुनिया भर के. दामानी साहब, आपका और आपके परिवार का ये जो मुख्य योगदान है वो भारत के मेडिकल शिक्षा की इतिहास जब भी लिखा जाएगा अक्षरों से लिखा जाएगा. आपकी अपेक्षा हो या न हो, क्योंकि ये समाज है जो मुख सेवकों का, मुख दानियों का ज्यादा सम्मान करता है. हजारांनी शिवमोग्गी सावन नार्वे सप्तकोटेश्वर मंदिराकडे भव्य मिरवणूक काढली. उपरांत सप्तकोटेश्वर मंदिराकडे व्हडली कार्यावळी जाली. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आदले मंत्री गोविंद गावडे, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. प्रत्येकानं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जर त्यांचं आचरण करायचं असेल, त्यांच्यातील 5% सुद्धा गुण आपण घेतले तर विकसित भारत होण्यास वेळ लागणार नाही. कल्पना करतोय विकसित भारत 247, परंतु आपण प्रण केला, प्रेरणा घेतली
तर 237 पर्यंत आपण विकसित भारत होऊ. छत्रपतींच्या ते बळ होतं ते आपल्या अंगात यायला पाहिजे. जास्ती वेळ न घेता छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य करण्यासाठी आपले आदरणीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत त्यांनी ह्या मंदिरासाठी खूप कष्ट घेतलेले आहेत. अभिनंदन ज्या वेळेला हे मंदिर पूर्ण झालं त्यांचं अभिनंदन, गोवा राज्याचं अभिनंदन आपले प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदीनं केलेलं आहे. आणि आज संपूर्ण भारतामधून किंवा विदेशामधून सप्तकोटेश्वर देवळाच्या दर्शनासाठी आपल्या सप्तकोटेश्वरांचं दर्शन घेण्यासाठी अनेकांच्या रांगा लागत आहेत. शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थान या संघटनेन या रॅली गोय आणि महाराष्ट्रातल्या शिवमोगींनी या रॅली पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतलं म्हणजे नसा नसात त्या एका रक्ताचा थेंब सळसळत असतोय. आणि अलगद आम्ही तुम्ही का छत्रपती शिवाजींना कधी बघितलं नाही, पण छत्रपती शिवाजी म्हटलं की आमच्या मुखातून कधी जय बाहेर पडतोय हे आम्हाला कधी समजणार. भारतीय जनता पार्टी देशाक प्राधान्य दिवपी पक्ष जाल्यार काँग्रेस पक्ष फॅमिली राजाक प्राधान्य दिवपी पक्ष अशें राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलां. ते आयज मांद्रे हांगा आयोजीत कार्यशाळेचें उक्तावण केले उपरांत उलयताले. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियाना खाला ह्या कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार आदले आमदार दयानंद सोपटे आनी पक्षाचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय मानपी पक्ष अशें राज्यसभा वांगडी तानावडे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आमचें विजन कितें? आमी विजन फुडें दवरतात आनी काम करतात. तें विजन आसा विकसीत भारत 2047. तेंचें विजन कितें? फेरी दिवप हें तेंचें विजन. आनी त्यामुळे आमी भारतीय जनता पार्टी फॅमिली राज करना. आमी हो देश फुडें वचूंक जाय म्हणून जी गोष्ट जावं जाय ती गोष्ट फुडें करपाक लागून आमी करता. आमच्या गेल्या 12 वर्साच्या कालावधी भितर आमची इकॉनॉमी व्हड कशी जातली ही आमी पळयल्या. तेंच्यांनी इकॉनॉमी पळोवना. तेंच्यांनी केवळ आपली बॉल्सां कशी भरतली, आपूण व्हडले कशे जातले हें तेंच्यांनी पळयल्लें आसा. आनी म्हणून हें केल्या मुळे भारत देश हो जगांतली 4थ्या नंबरची ताकद जालो. पण काँग्रेसच्या टायमाचेर आमी 11व्या नंबराचेर पावले, कारण तांचे कडेन विजन नाशिल्लें. आनी त्यामुळे आमची सगळ्यांची जबाबदारी की केंद्रांतलो वेगवेगळ्यो कित्याक लागून आमी पार्टीचें काम करतात, भारतीय जनता पार्टीचें विजन कितें आसा हें आमी लोकांक सांगपाची गरज आसा. मांद्रे मतदारसंघातल्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी फाटल्या 4 वर्सांत निस्वार्थीपणे काम केलां अशें आदले आमदार आनी बालभवनाचे अध्यक्ष दयानंद सोपटे हांणी सांगलें. की आज गेली 4 वर्सां या मांद्रे मतदारसंघात आमचो जो भारतीय जनता पार्टी पक्ष जो आसा ते जे कार्यक्रम दितात ते कार्यक्रम तुम्ही सगळे यशस्वी करून दाखयतात. की भारतीय जनता पक्षाचे आणि पार्टीचे तुमचो सगळ्यांचो विश्वास आसा आणि त्या विश्वासाच्या बळाचेर तुम्ही आजपर्यंत गेली 4 वर्सां हे काम करीत गेल्ले आसा. पण अशीच उरलेले जे कितके महिने असत जे पक्ष काम दितले तुम्ही ह्याच पद्धतीन ह्याच नेटान ह्याच उमेदीन पक्षा खातीर आमी मोठ्या उमेदीन आनी जिद्दीन काम करतले. काल मडगांवां व्हडा उमेदीन आनी उत्साहांत शिगमोत्सव जालो. शिगमोत्सवाक चित्ररथ, रोमटामेळ, लोकनाचांतल्यान गोंयच्या लोकसंस्कृतीचें दर्शन जालें. मडगांव शिगमोत्सव समितीन आयोजीत केल्ल्या शिगमोत्सवाचें उक्तावण भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांचेर फुडल्या खबरापत्रांत. नमस्कार.